शेतकरी कष्टकरी लोक आहा यांचो विकास जावचो, हे वयर पावचे ह्या पद्दतीन ह्या पक्षाची बुन्याद आसा आनी ती बुन्याद कायम आसा. जरी पक्षाचो अध्यक्ष कोणी जालो, पक्ष खंयी गेलो, कितले आमदार निवडून येयले तरी शेवटची बुन्याद तशीच उरता आनी तात्कालीन जे नेतृत्व आहा ताका तें काम करचेंच पडटा. कोणें कितें सांगूं, हो पक्ष बहुजन समाज आहा तसोच आसतलो. कोणी कितले आसले सुद्दां जाल्यार शेवट ते राज्य जातले हें तुमी समजून घेवपाक जाय. आमकां इतलें सांगता की ही याद हें लोकां पर्यंत पावपाक जाय. हो पक्ष ह्या मातयेंतलो पक्ष ह्या लोकां खातीर काम करपाक सदींच तयार आसा. तो काम करप म्हणजे कोणें श्रद्धान काम करप, बबितान काम करप, दामून काम करप, तुमच्या पैकी कोणें काम करप, आमी सगळ्यांनी मेळून एकत्र काम करप, तोच मोगो पक्ष. हे तुमी ते लक्षांत दवरा. म्हाका 1 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें आपलो कार्यक्रम आसा, कसलो तो सांगूंक नासलो. मागीर सांगलें आपलो MG पक्षान पुनर्प्रवेश म्हणून. खूब बरें दिसलें जेन्ना जे विस्कटलेले आमचे जे थोडे थोडे लोक परत जेन्ना पुनर्प्रवेश जाता तेन्ना खूब बरें दिसलें. पक्ष बळकट जाता आनी आमकां पक्ष बळकट जाल्लो जाय. म्हाजें ZPचें इलेक्शन जालें तेन्ना हांव ह्या चिन्हाचेर निवडून येयल्लें, बट आमकां विधानसभेन मातसो खंय तरी आमकां एक मार बसलो आनी खंय तरी कितें तरी एक फाटीं उरलीं आमी. आनी अशेंच दिसून येयलें की आमी आतां म्हणजे आमची आतां फुडें वाटचाल जावची ना कशी, पूण ना. लोकांकूय कळोन चुकलें की ह्या 1.5 वर्साक लोकांक तेजो कितलो फायदो जालो आनी कितलो तांकां नुकसान जालें त्या पक्षाचो जेन्ना आमदार ना आनी तेन्ना हांगासर कितलें नुकसान जालें. कित्याक ह्या 1.5 वर्साक आमी ह्या वाठारांत पळयलां प्रियोळ मतदारसंघात डेव्हलपमेंट म्हणटा तो खंयच ना सारकी आसा. हांव म्हाज्या ZPच्या थ्रू जे म्हाका 5 पंचायतींतल्यान कितें म्हाजी कामां चालू आसा ती आमकां एक लिमिटेड फंडा पसून जाता ती हांव कितें करता तें सुद्दां पक्षाचेंच काम म्हणून केलां. बट आयज खूब बरें दिसलें. तेजो एक श्रद्धाचो आमकां पाठिंबो मेळ्ळो, आमकां आमचें कार्य फुडें व्हरपाक मेळ्ळें. आनी अशेंच सगळ्या मगो प्रेमींक म्हाजी एक सुचोवणी की सगळे पक्ष हो बळकट दवरून आमी आतां येता ते आतां फुडें इलेक्शन जातलें तेन्ना आमचो जो विधानसभेक आमी जो उमेदवार दवरतली तेन्ना त्या उमेदवाराक निवडून हाडून तुमी तुमची जी कामां जी फाटल्या 1.5-2 वर्सांक जी जावना ती आमी सगळ्यांनी एकी कडेन रावन करून घेवची. तुमकां श्रद्धाचो सपोर्ट आसतलो. तेणें सांगलां तुमकां तेजे कडेन येवन तुमचें कितें जे कितें तुमचें काम करपाचें कितें हें आसा तें तेज्या कडेन येवन तेजे प्रश्न तेज्या कडेन हें करचें की आमचो अध्यक्ष तें सोडोवंक शकता. अशें करून ही आमी कामां सगळीं करून घेवची. तुमच्यो कसल्यो अडचणी, तुमची असली कामां त्याच्या फुडें आमी करतले हे मुद्दाम नमूद करता. मगो पक्ष परत एकदा सगळ्या मतदारसंघात आपलें अस्तित्व निर्माण परत एकदा करपाचे प्रयत्न करतलो. चवथ जाल्या बरोबर प्रत्येक मतदारसंघात मगो पक्ष आपले अस्तित्व बळकट करपा खातीर प्रयत्न करतलो. प्रियोळ मतदारसंघातूय चवथी नंतर सगळे कडेन आमी मिटिंगो घेवन परत एकदा लोकांक जागृत करतले. आनी आज कितें सरकाराक चल्लां तुमकां खबर आसा. 4 तरे कडल्यान सरकार जालें की विकास कितपत फुडें वता हेंय बी आज सगळ्याक कळून चुकलां. पूण आमी सरकाराचे पाठीराखे, आमी सरकाराक पाठिंबो दिल्लो आसा. आनी हे सरकार हांव ह्या सगळ्या सरकाराचे मनीस जे आसा, मुख्यमंत्री आसा, मंत्री आसा तांकां मागता की बेगिनात बेगीन हे गोंयचे जड जे विशय आसा ते सोडोवपाचो प्रयत्न करात. आमकां आयज मगो पक्षाची गरज आसा तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक साक्षी मानून तुमच्या सपोर्टान हे कार्य फुडें व्हरपाक हे सगळे श्रेय हांव तुमकां दिता. आनी आयज हांव मगो पक्षान हांगासर प्रवेश केला अशें तुमकां हांव जाहीर करता.